हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. सर्व कोंकणी मोगी लोकांक नमस्कार. आमगेल आवाई भास जावनाचे गोडी भास कोंकणी गोंयाचे राजभास जावनय आस. मात्र न्ही सगळे जगतांत कोंकणी उलोवपी लोक पावल्याची. हे भास 42 पंगड आनी हिंदू क्रिश्चन मुस्लिम समुदायाच्या लोकांनी उल्लोचे माय भास जावनय आस. हे भास भारताचे संविधानाचे 8 वळेरेंत मान्यता मेळ्ळेले आस. आमगेल चिल्लांत आसचे 100 रुपये नोटारी कोंकणीरी 100 रुपया म्हणून देवनागरी लिपीर बरयलेले वरकी पळोवचे मेळटा. हे कोंकणी भास वाडोवचे खातीर मस्त इतले लोकांनी साहित्यीक जावन उरतले, सामाजीक जावन धार्मीक सांस्कृतिक रुपारी सेवे दिलेला आसा. आजी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी हाजे मुखेलपणारी तशीच कर्नाटक करावळीचे मोगाचे चॅनल जावन आसचे नम्म टीव्ही सांगत मेळणो अनेक वेळा एक नवीन रुपारी कोंकणीरी हास्य नाटकुळ्याचे कार्यक्रम घेवन तुमगेल मुखारी येतो आसाचे. हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. माईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया प्यार पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. घरा भितर आवाई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. हे प्रतियोगिताक
कर्नाटक राज्य आणि भायले राज्य दाखवूनही अनेक पंगडांनी भाग घेतिले आसा. कर्नाटक सरकाराचे कोंकणी साहित्य अकादमी कोंकणी भास वाडोवचे खातीर कोंकणी कलाविदांक सहकार दिवन प्रोत्साह कोरका म्हणून नम्म टीव्ही सांगत मेळणो कोंकणी हास्य कार्यक्रम येया हसया सीझन 2 प्रारंभ करूक भायर सरलेले आसा. येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्हीन पळोवया. येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 खंयचेय कार्यक्रम प्रारंभ करचे फुडें ते कार्यक्रम यशस्वी जावो म्हणून मागणी करतोची देवाल उडगास करचे बरे न्हय. येया सुरवेक देवाल प्रार्थना करी. सनातन भारताचे परंपरे भितरी देवाक होम हवन करतोची अग्निमुखेन हविस्सु पावयतो आशिल्ले के तशीच हे कार्यक्रमाक उजवाड येवो म्हणून दिव्येक अग्निस्पर्शी करचे मुखेन कार्यक्रमाचे उक्तावण करूया. आरोग्य तंत्रज्ञान असताना बरे रीतीने हे कार्यक्रमाक यशस्वी तांकां प्राप्त जावंगिनो खंयचे रीतीन हे जागा दोशी ना तांकां आरोग्य दोशी मिती खंयचे गिरहाचारी दृष्टी मनस्ताप दोशी खंयचे गोष्टी मिती तंत्र सर्व परिहार करून हे प्रार्थना निमित्त संतुष्टान ते स्वीकार करून संगले कार्य खंयचे रीतीने विघ्न जायना सदाकाल हे कार्य उत्तीर्ण जायंगेन बरे रीतीने यशस्वी तांकां प्राप्त जावं प्रार्थना प्रार्थना मानवी चार सहपरिवार श्री महागणपती प्रसाद स्टार्थ संकल्प स्थायर आरोग्य संपद वस्तू संभ्रमाक सर्वांग बरे मागता संतोष पावता उल्हासानं गायता या संभ्रमाक सर्वांग येवकार मागता संतोष पावता उल्हासानं गायता या संभ्रमाक सर्वांग बरे मागता. आईचे कार्य सुफळ जावपाची मजत सोडया सर्व संगी
एकठांय जावं ताची हगडी गावया आयचे कार्ये सुफळ जावं ताची मज जोड्या कृपेशी वर आमचेर पडूं काल ते पोणी माग्या संतोष पावता उल्हासानच गायता संभ्रम सर्वांक येवकार मागता संतोष पावता उल्हासानच गायता संभ्रमा सर्वांक बरें मागता संतोष पावता उल्हासानच गायता संभ्रम सर्वांक येवकार मागता संतोष पावता उल्हासानच गायता संभ्रम सर्वांक बरें मागता येया हसू या कार्यक्रम तुम्ही आज आयोजन केला हांगा बसून ते एक डायलॉग आयकू का हसका म्हणला अशी आमकां आशिल्ली हांव ते उरला भितर खंय ते एक कुत्ताराला एक वार्डिके चमकलो थंय दुखून येताना थोडे वेळ गेलो प्रताप सिंह नायक टायमार आयला आमगेलो मेयर टायमार आयला जाल्यार त्या वार्डीक जेवण हांगा येताना वेळ जाले जाल्यार हांगा बसून त्या डायलॉगा मध्यान तो बसून एक थोडे समय काडका दिननित्य ಒತ್ತಡ जीवन आसतना थोडेच एक हसका म्हणल्यार एक अवकाश तुम्ही कोरून दिलेला जावका म्हण आशिल्ले जाल्यार जाय न्ही तशी हे येया हसूया ನಮ್ಮ ಟಿವಿಂತೂ ಪ್ರಸಾರ ದೇವತ ಸಲ येया हसया सीझन 2 आता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे 2020 वर्षाचे सहसाधकांक साहित्य आणि पुस्तक प्रशस्ती प्रदान करूक मुखेल सैर्य उट्टू आम्ही भाग घेयावे. आता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीन करचे बरे काम आणि येया हसया सीझन 2 हे विषयारी सोयरेनी कसा म्हणला म्हणून ऐकायावे. हे येया हसया सीझन 2 20 आणि 15 इसवींतू आमगेलो आदलो अध्यक्ष जावन आशिल्लो रॉयबाब मामाले एक मुखेलपणारी चलल आशिल्ले. तशीची सबार 5 वर्स जाल्ले. आता आयिल्ले अध्यक्ष आणि तशीची सर्व सदस्यगणांनी
कसन तीर्मान केले की म्हळ्यार हे युनिवत्यान रितीर हे एक स्पर्ध जावन घेवन हे कार्यक्रम आमी चलोवन दिया म्हण घेवन एक निर्णय घेतिल्लो आशिल्ले निमित्त आनी कशें की म्हळ्यार कोविडाचे भितर भयभीत जावन जन आशिल्ले एक ते तोंडाक एक हांसो हाडया म्हळ्यार एक उद्देशारी हे ನಮ್ಮ टी व्ही आणि अकाडेमी मध्ये एक MOU करून राज्याದಂತ हे प्रतियोगिताचे प्रचार आरंभ केला राज्याचे आणि भायरी राज्या दाखवूनही ऑडिशना तरी अनेक टीम पंगडांनी हांगा प्रदर्शन दिलेलं असं ऑडिशनाचे येवकाराचे एक प्रोमो भायर हाडल तेदना तेजे येया हसया पद्य जना ಮೆಚ್ಚುನ तशीची सानी चेडूवानी वर्कीची पद्य म्हणून सामाजिक जालताणां घालले आमी पळोवन आसतलेंची हे येया हसया प्रतियोगिताक पयले स्थानाक म्हळ्यार फर्स्ट प्राइज घेतिल्ले तांकां 1 लाख रुपये बहुमान घोषणा केलेलो आसा तशी द्वितीय स्थान आयलेले तांकां सेकंड प्राइज रुपारी 50,000 रुपये तशी फर्स्ट प्राइज आयलेल्याक 1 लाख रुपये उठो एक भांगराचे फलक दिवचे म्हणून आमी घोषणा केलेलो आसा हे पंगडाचे प्रयाण भत्ते दिवचे उरतालो खाण जेवण अशी सकट विचारारी ನಮ್ಮ टी व्ही तांगेले कार्य केदनय आमी विसरू ना तशीची हाजे अँकरिंग केलेले नागेंद्र शेणै मामू तशी स्वागत अँकरिंग केलेले चेतन नायक माई हांगेले कामाय केदनय आमी विसरू ना तशींची परोक्ष जावन घेवन सेवे केलेले तांत्रीक विभाग उरताले प्रबंध विभागाकय आमी चिरऋणी जावन आसताची हाजे खातीर वोंट काडलेले कोडयालाचे सांदे जावन आशिल्ले गोपाल कृष्ण भट माम उरतलो नवीन नायक माम उरतलो केन्यूट जीवन पिंटो माम तशी अध्यक्ष मामू आनी सर्व सांदे तशी सिब्बंदी सुरेशू मेरी माई आनी आमगेले अकाडेमीचे रजिस्ट्रार मनोहर कामत हांगेले सर्व लोकांले अविरत श्रमा निमित्त आमी हांगा इतलो व्हड सेटिंग सारी एक वैभवोपेत रितीचे एक सेटिंग्स आमकां एक LED स्क्रीन घालून की एक करचे एक अवकाश मेळ्ळे हे इतले सर्व लोकांले हितूक सहकार आमकां मेळ्ळा निमित्त करचेक साध्य जालें तशीची आमगेले महानिर्णायक जावन घेवन कासरगोड चिन्न माम तशीची प्रति एक निर्णायकाले श्रम तितले पुराचे एक फुल्ल श्रम दिलेले निमित्त इडी समाजाचे श्रम हांगा देख पडटा ते श्रमा निमित्त आमी एक यशस्वी कार्यक्रम दिवचे एक शक्ती जाल्याची भारी संतोष कसं म्हणारे हांव येताना वेळ जाला म्हाका तुम्ही कार्यक्रम आयोजन केलेलं संतोष आज येया हसूं या कार्यक्रम तुम्ही आज आयोजन केला हांगा बसून त्या एक डायलॉग आयकूं का हसका म्हणला अशी आमकां आशिल्ली हांव ते उरलालो भितर खंय ते एक कुत्ताराला एक वार्डिके चमकलो थंय दुखून येताना थोडे वेळ जालो प्रताप सिंह नायक मग टायमार आयला आमगेले मेयर टायमार आयला जाल्यार त्या वार्डीक जेवन हांगा येताना वेळ जाले जाल्यार हांगा बसून त्या डायलॉगा मध्यान तो बसून एक थोडे समय काडका दिननित्य वत्तड जीवन आसतना थोडेच एक हसका म्हणल्यार एक अवकाश तुमी कोरून दिलेलो जावका म्हण आशिल्ले जाल्यार जाय न्ही तशी हे येया हसूया ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ್ तूं प्रसार देवतो जाल्यार ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಕ್ಕ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರಪುರ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ आणि 1000 लाईट्स अन्नी पुरा विशेष जालेले सहकार दिवन हो कार्यक्रम तुम्ही आयोजन केला टी व्ही मुखांतर कोण कोण पळयता आसाची तांकां खास आनी काही चड अवकाश दिवन मेळ्ळो आनी ह्या वर्स मांद्र न्हय निरंतर अशीची आनीक येया हसूया येया बैसूया येया आनीक चल मस्त कार्यक्रम तुम्ही करता ज्या एकाडेमी मुखांतर तुम्ही करका ताजे मुखांतर एक कोंकणी बांधव पुरो ಒಟ್ಟು जावन आमी कोंकणी उरत आसले कार्यक्रमांतू निरंतर जावन काम करका म्हणून सांगून सांगताची एक ह्या एक कार्यक्रमांतू म्हाका एक अवकाश कोरून दिला तुमकां हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद सांगताची तुमगेले हें कोडगे निरंतर जावन आसो आनी कलाविदांकय निरंतर जावन प्रोत्साह करा आनी मुखारी हांव जेवं प्रताप सिंह नायक माम जेवं आमगेलें सरकार जेवं तुमगेले वटू नित्य निरंतर आसा आनी नित्य निरंतर तुमगेले वटू काम करच्याक आमी तुमगेले वटू मेळटाची म्हळ्यार विशेष जावन सांगताची तुमकां पुरो जाणांकय हे कार्यक्रम आयोजन केलेल्यांका आनी प्रशस्ती पुरस्कार घेतलेल्यांका गौरवान्वित धन्यवाद सांगताची मुखेल दोन उत्तर रबयता धन्यवाद ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಕೊಂಕಣಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 42 ಜಾತಿಗಳು, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು, ಭಾಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಆದಂಥ ಭಾಷೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾನಪದ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಂಥದ್ದು. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ 42 ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇರುವುದು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ತ್ರಾಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ 12 ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರಜಿಡ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಗೇರು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿಗೇರಂದು ಕೆಂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಕಣಿಗೇರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಆತನ ನಿಖಲವೇನ ಗಟ್ಟಿತನ ತೊಚ್ಪಾಂಡು ಮಾಂಡು ಸೋಬಾನು ಕುಡ್ಲದ ಉಡಲ ಬಾಗಡು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಆತಂಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಗಟ್ಟಿತನ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ತೊಚ್ಪಾಂಡು ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಇನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀರು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಮುರನಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರು ಸಕೈ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲು ಗಟ್ಟಿಗಿರು ನಿಖುಲಿಗೆ ಈ ತುಳುವ ನೆಲ ಟುಳ್ಳರು ಈ ನೆಲಕ್ಕಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಾತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಲೆ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣದ ಕೇಂಡೊಂದು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಕೇಂಡೊಂದು ಯಾ ಹಸಯ म्हणताना 1-2 उत्तर लास्ट जाताना स्टँडअप कॉमेडियन गंटेगटल्यान उलयतले येद्रा बैसून आसतना थोडे पूण एक हास्य येवो म्हणाल म्हळ्यार आमचे गेल्यांक हास्य विशय आसा पळय कोणेय सांगून दिवका म्हणना ते भितर दाखोवन सहज जावन येता. खांद्यारी मड आसल्यार समेत वतना ताणें हांसता उलयताची वता खंय स्मशानांत ते सहज जावन आमगेले कसले जिवनोत्साह तो ते जिवनोत्सव आमकां सदां आसपाचें. आमगेली शक्ती कसा म्हळ्यार आमी हांसून उलयता ती खंयच्या गांवां गेल्यार हांसून उलोवन थंयची भास शिकून थंय व्यार करतनाय तांगेले जन जावन जावची तसले एक शक्ती देवान कोंकणी उलयतल्यांक पुरा जनांकय दिला. ते आमी व्हरोन घेवका आनी ಒಟ್ಟು वैविध्यांतू आमी पुरा एक म्हणल्यार एक भावन आमगेला सदां आसा म्हूण सांगता. या हसया म्हणल्यार कार्यक्रम हांव एक उत्तर सांगून म्हगेलें उत्तर रबयता. मनशाल मूल भितवयली शक्तीची हासू. कोंकणी म्हळ्यार आयची कालची भाशेन 1000 गटल्या वर्सां इतिहास आशिल्ली भास हंतू मस्त जन साहित्य सती पूरा जन प्रशस्ती दिवचे जायना. आतां आमगेले हंतू रवींद्र केळकराक ज्ञानपीठ मेळ्ळा तशी मस्त जन आसतात प्रतिभे पूरा जन दिवचे जायना. आतां भारत रत्न मस्त जन योग्य आसता ती जाल्यार दिवचे एकल्यांकची. त्या निमित्त आम्ही कसं म्हणणार एक पारदर्शक जावन एक कमिटी करून ते एक प्रशस्ती अनाउन्स केल्या. हांचे अर्थ कसं म्हणल्यार कोणा मेळ्ळी पडल्यार तांणी बेजार लागचे विशय ना. तांगेला अयोग्यते दाखयना ते तांकां म्हळ्यार ह्या पटी मेळना तर नेक्स्ट टायम मेळूं पुरो कोणा प्रशस्ती मेळना तांणी साहितीची जाल्यार आमकां मात्र दिवच्याक एक लिमिटेशन आशिल्लें हांकां दिलेलें आमी. इतली वेळ तुम्ही उक्तावण कार्यक्रम पळयलेच नव्हे. फायदाकून हास्य खुशी गंमत प्रारंभ जावचे आसा. कोंकणी कलाविद फाय कसन करताची म्हणून पळयावे. नमस्कार. हसया सीझन 2 हे होय म्हण्या हांगा एक व्हड पार्टीले लग्न आशिल्ले थंय गोडशेनी केल्ले ते भारी बरे जाल्ले. थंय जेवण करून 50 सोडील जिलेबी लाडू आनी पुरा तुमकां पार्सल पेटयला. ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಚಂದ ಕೊರ್ನು ಖಾವನು
आणि मुखाल पण दाळी तो मुगा मळो कडगी चक्कनी पेटयता आणि विशेष सूचन म्हळारी स्वीट पुरा सुणेन डुकरान कावळ्यान काय ना शिल्वीन चुंगाला तुम्ही पुरा लोक चंद करून बसून खाया हसया